खंयच्याय लोकशाही राष्ट्राची एक बुनियाद असता लोकशाही डेमोक्रेसी. आतामेरेनची देशांतली आनी गोंयची उदाहरणां साक्ष आसात आनी जगांतली उदाहरणां आसात. आमच्या देशांत अशें केन्ना घडलां आनी आज हे गोंयांत घडलां जे लोकशाही मारक एक विचित्र परिस्थिती गोंयांत उद्भवल्या आनी ताका लागून गोंयांतले कोणशांतले लोक चड करून नागरीक आनी तरणाटे अस्वस्थ जाले आनी ताका लागून आज जी पत्रकार परिशद जाता ती गोंयांतल्या वेगवेगळ्या भागांतल्यान जे विचार करपी आनी अस्वस्थ जाल्ले नागरीक तांणी आपयली ही पत्रकार परिशद आसा. विषय जो आसा तो लोकशाही बचाव गोवा बचाव और सेव डेमोक्रेसी सेव गोवा. लोकशाही नेतृत्व तशें ना, दिशा देणारें नेतृत्व ना. तर तेन्ना आमी वेगवेगळ्या भागांचे जे आमी आसा तेन्ना एक अचानक अशी गोष्ट ठरली की ना आमी हेजें कितें तरी सोल्युशन काडटले म्हणून आयज ही पत्रकार परिशद घेतली आसा. आयज मूल्य सांबाळणारे किंवा मूल्य जोपासणारे असे नेतृत्वच ना. ही पोकळी भरून काडपासाठी आज आमकां एकमेव जें दिसता नेतृत्व गोंयांचे झुंजार अशें आनी तत्वनिश्ठ समर्पी अशें तें म्हणजे प्राचार्य सुभाष मिनींकर सर. आमकां अशें दिसता की तेणी विलंब न लायता राजकीय क्षेत्रांत उतरपाचें. सुभाष मिनींकर सर आसा ते पूर्णपणे राजकीय क्षेत्रांत उतरपाचें पर्यायच ना असो आमकां तरी दिसता. कारण आयज अनेक समस्या हांवें पळयल्ल्यो आसात, प्रत्यक्षान पळयल्ल्यो आसा की आयज लोक इतके सफर आसात की आयज तांकां जाणट्यांची पेन्शन तांची वाट पळोवची पडटा. अशा कर्त्या पुरुशांची परिस्थिती येयल्ली आसा, इतकी पर्यंत पावलेली आसा सामकी परिस्थिती. पण हे अशीच समस्या जर उरली जाल्यार म्हाका दिसता फाल्यां सकाळीं आमी अशें आनी परिस्थिती सामोरे वयतले तेन्ना सावरणारे कोण मेळचे ना. कांयच येना त्या दृश्टीन अशे 4-5 जाण गोंयचे हिताचे दृश्टीन उलयता वयता असो एक आयडिया आयली आनी सगळ्यां गोंयच्यान सादारण कोण आसा पळय सपोर्ट करपी आनी गोंयांत वचत त्या दृश्टीन हें फुडें केलां. एक अमुकूच फुडें कोण फुडें सरलो आनी त्या दृश्टीन केलें अशें ना. आयिल्ले आसा तांणी तांचें आमी हें दिल्लें आसा पोस्ट कसलो तरी ताका पावर दिल्लो आसा सगळें एकठांय जावन वोटींग करून. सो तांणी तेजेर कितें तरी करचें बरें लिडर जावन रावचें. आमी म्हणटा आमी आज स्टॅच्यू घालता, त्याचे सत्कार करता, गांधी जयंती करता, बाबासाहेब आंबेडकराची आमी जयंती करता. हांव म्हणटा कितें प्रत्येक आमच्या लिडराची जयंती आमी केन्ना करपाची जेन्ना ते बरे लिडर जातले तांणी बरी कार्य करतले तेन्ना तांची याद येतली आनी तेन्ना आमचे फाटल्यान जे आमगेलें जनरेशन जें आसा तें तांचे मोनुमेंट बांदतले. अशें ते लिडरांनी तेणी एक आपलो मोनुमेंट बांदपा सारकें ताणें करून दाखोवपाक जाय. आमी आयल्यार फक्त सुभाष सरान कशें एकत्र आयले गोंयांत उपक्रम आनी लोक आसतले न्ही. सुभाष सर आमच्या वांगडा सदांच आसात. तांणी जी दिशा दाखयल्ली आसा ती बियॉन्ड पॉलिटिकल बॅरियर्स नाशिल्ली बीजेपी कडल्यान नाशिल्ली आनी म्हणून आज ताका सुद्दां कंटाळले आसा. ताका लागून एक वेगळेपण अशें जाय. गोंय वाचोवपाची गरज आसा, गोवा वाचोवपाची गरज आसा. गोंयकारपण आनी ते कितें स्लोगन हाडलो आनी आज कितें घडटा तें आमी सगळें पळयतात. हांव ताचेर त्या विशयाचेर वचना. तर गोंयकारपण गोंयची संस्कृती राखपाचो हे आसा आज प्रश्न आसा. ताका लागून एक सक्षम नेतृत्व आमकां जाय, निस्वार्थी नेतृत्व जाय, कणखर नेतृत्व जाय आनी समाजाक सगळ्याक एक करून हाडून गोंय वाचोवपाक लागून आमी प्रयत्न करपाक सगळ्यांनी आमी विचार एक मांडले आनी त्या दृश्टीन आमी वेलिंगकर सरा कडेन एक प्रपोजल आज जाहीरपणे एक मांडला. तांचे कडेन पर्सनली वतले, तांकां कांय कल्पना आशिना आनी म्हाका दिसता सगळे कडल्यान हेका भरघोस पाठिंबो मेळटलो आनी आमचे गोंयांत एक बरी दिशा मेळपाक एक मदत जातली. आमी लोकांक तुमी लोकशाही तुमचें तंत्र सक्षम करा हें म्हाजें आध्यात्मिक प्रिंसिपल आसा. म्हाजें जें समबांधव आसा विचार आमी पक्षाक मोठेपण दिना, आमी व्यक्ती खंयचे चांगले आसा तांकां म्हत्व. आमी फाल्यां पक्ष करून नेतृत्व करतले आनी आतां पर्यंत हांवें तेंच केलां.
तेका आमकां श्रीपाद नायक बरो दिसलो पूण जेन्ना फाटले समस्या केन्ना माणूस म्हणून सुद्दां तेची चवकशी करूंक शकना तेन्ना आमचें सुद्दां मत तेजे बरोबर वेगळें जालें कारण आनी बांदवाची घरां उद्ध्वस्त केला आनी तुमी ह्या समस्या कळोवंक शकता खूब आहा अशें तुमी करचें करचें सगळे स्वार्थी झाले आसा म्हणजे असे स्वाभिमान धरपाची पार्टी न्हू अथवा तुका हे करपी आदर्श कोणाक धरचो असो लिडरय ना बीजेपी सोडल्यार बाकीच्या पक्षा कडेन पयल्यार तेजे कडेन कोण अशें दिश्टी पडना आदर्श करता हांव बीजेपी सोडून बरें ट्रेन केलो म्हाका सगळे पार्टीने आपयलो गेलो ना म्हाका दिसता बरें आयलें कित्याक खंयचेच पार्टी कडेन येना दिसा दिसा हे ते सगळे दिसा येना आनी त्या आमी पयले हांव जे आताचे लोक आसा ते कोणाचे बरे करीना स्वार्थी लोक आसा त्यागाची भुमिका दिवपी अशें लिडर कोणूच ना म्हणजे आतां अशें आसा की त्यागाची जी जागा आसा ती पयशांनी घेतल्या आनी अशें आसा की म्हाजें मत आसा हेच्या बरोबर हांव आतां सद्या आसा कित्याक एकूच विलीकरण हातीन घेवचें दुरा समाज तेजे शिवाय पर्याय ना अशें दिसता